क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो सतमंता म्हणल्या बावर्तच्या उसारणेंत भक्तांचो एकठार कुडीचे जीवन पळोवन म्हणून आमी सांगता आनी ते आमी फातयेताव. कुडीचे जीवन पळोवन भक्तांचो एकठार. आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारीखेर संता भक्तांची परब आमी आचरण करता. नोव्हेंबराच्या 2 तारीखेर मेल्ल्यांचे मेल्ल्यांचे स्मरण आमी करता. त्या देखून आमी हाचे वयर थोडो नियाळ करया. भक्तांचो एकठार कुडीचे जीवन पळोवन. मोगचेनो कोंकणी भाशेंत सांत म्हणल्यार शब्दाक 2 अर्थ आसात. पयलो लातीन भाशेंत सांक्तोस म्हळ्यार त्या शब्दांत उदेवन इंग्लीश भाशेंत सेंट जावन कोंकणींत सांत जाला. हांगा सांत म्हळ्यार कोण मोगचेनो? पवित्र, भाग्यवंत, देवाच्या मोगान पेल्याच्या सेवेन बरोवन पातकां आनी तशेंच वायटा विरोध झुजोन सर्गीचो कुरो आपणायलोलो महान व्यक्ती. अनेक सांत म्हणलो शब्द संस्कृतेच्या भाशेच्या संस्थे म्हणलो तद्भाव गांवांत आपल्याक एक पोटी सांत आसता. मार्केट विकसो जागो जावन आसा. हांगा लोकांची खेट आसता. हांगा जायतो लोक आसता. दुडवाचो आनी तशेंच वस्तूंचो वेवहार चलता. सांताक आनी सांतेक कसलो व्यत्यास मोगचेनो? जायतो व्यत्यास आसा. सांतेंत म्हाका मेळटा कितें म्हणल्यार सवाल केल्यार सांत हांवें कितें हेरांक दिवयेत म्हूण चिंता. कोणाक मोस करुयेत म्हणली सांतेची जिणी. कोणाक वयर उबारयेत म्हणली सांताची आशा. सांत आपूण जिवोवच्या जाग्यारच सर्ग आसा करता. ताचें जिवीतच ह्या संवसारांत सर्ग जावंक जाता. सर्गार वचोंक मरता पर्यंत तो राखणा मोगचेनो. बगार जिवंत आसतनाच सर्गीच्या माऊल्या प्रमाणे जियेता. संवसारांत आसतनाच सर्गीची मेटां पळयता आनी ती सोडूंक प्रयत्न करता. सर्गीची मेटां पळोवंक प्रयत्न करता आसतना कितें करता? तो भाग्यवंत जावंक प्रयत्न करता. तुजे सरशीं देवा, तुजे सरशीं देवा, दीस म्हाका मेटां सर्गाक चडची. भोव अपुरबायची गितां उतरां जावन आसात. ही उतरां सांतेचे जिणेक अर्थ दितात. मोगचेनो कितले सांत आसात. उगडापण ग्रंथांत अशें बरयता, कोणाची मेदूंक साथ दिना. तितलो व्हडलो जमो हांवें देखलो. तातूंत देश आनी भासूचो जाती खातीरचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून शेळे समोर उबो आसलो. उगडापण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9-10 म्हणसर पवित्र सभेंत थोडेची नांवां मात्र सांताच्या वा भाग्यवंताच्या वाळेरींत घाल्यात आनी तांकां आल्तारीचो मान मात्र फावो जाला. हर एक दीस पवित्र सभा सांताचो उगडास करता. एकदां तर सांताचें फेस्त करता. लेख मीत नासलेले सांत ह्या संवसारांत आसात. सर्गराजांत ते आसात. पवित्र सभे कडेन तांचे लेख ना. सर्गार आसले सकड सांतच देखून मोगचेनो नोव्हेंबराच्या
एका तारीखेर सोमेस्त सांता भक्तांचो चे फेस्त आमी आचरण करता भक्तांचो एक तराचे फेस्त आमी आचरण करता तांकां सोमेस्तांक आज मान दिता एक बरी जिणेची येयल्ल्या सांतांक आज मान दिता मोगचनो सतीपवन केवल बिस्प याजाक धार्मिकाक सीमित जाल्ले येवचें न्ही पवित्र स्नान मेळिल्ल्या हर एकल्यांक सांत जावंक आपोवणें आसा हर एकल्यांक आपोवणें आसा मोगचनो पवित्र स्नान घेतलो हर एक व्यक्ती सांत म्हणून सांगेत जेजू म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत गे तशेंच जाया तुमी भाग्यवंत मातेवचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 4 अशें आसता दुबळो आनी तशेंच ग्रेस्त ल्हान आनी व्हड काजारी आनी तशेंच आमकार शिकपी आनी तशेंच अशिकपी बरे आनी तशेंच पातकी काळे आनी गोरे देसपास आनी जातकात लेकीन आसतना हर एकल्यान सांत जावयेत मोगचनो संवसारांत सांतीपणाचो वेस घालन भायले भक्तीपण प्रदर्शन करन आपूण भाग्यवंत म्हणून दाखोवचें दाखयत पूण देवाक पटोवंक जायना जेजू म्हणटा म्हाका सोमया सोमया म्हणून उलो मारता तो हर एकल्या सगळ्यांच्या राजांत रिगासो ना बगार जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिगतलो मातेवचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 21 मोगचनो सांतीपण केवल धार्मिकांक याजकांक सीमित जाल्ले न्ही पवित्र स्नान मेळिल्ले हर एकल्या व्यक्तींक तें सीमित ते हर एकल्यांक मेळटा त्या देखून जेजू म्हणटा जसो सर्गीचो बाप भाग्यवंत गे तशेंच तुमी जाया भाग्यवंत आमकां हर एकल्यांक भाग्यवंत जावंक आपोवणें दिता आमकां हर एकल्यांक पवित्र जावंक आमकां आपोवणें दिता त्या देखून मोगचनो आमी आमची जिबीत भाग्यवंतपणाचेर आमी बांदून हाडूंक जाय आमी केवल बरे मनीस जावन जियेल्यार फावना भाग्यवंत जावन सांत जावन जियोंक आसा अंतर्गीत अंतर्गीत कीर्तन 24 अशें पळयतात भाग्यवंत देवाचें दर्शन पळोवंक आशेतात ती नितळ हाताचें निर्मळ नंतस्करणाची देवाच्या कृपेन बरयल्ली आनी सरस्पराचो आशीर्वाद मेळिल्ले कीर्तन 24 कसो चंद्र सूर्याचो उजवाड घेवन राती परजळटा जशे मनीस क्रिस्तचो उजवाड जावन पातका काळोखांत बुडलेल्या संवसारांत सर्गी वाट दाखयता मोगचनो 8 भागी सांतांचें संविधान जावन आसा आमच्या भारत देशाक एक संविधान आसा गे नागरिकांक संविधान आसा गे तशेंच आमकां सांतांकी एक संविधान आसा तें जावन आसा जेजून जिल्ले 8 भागी दोंगरा वयर प्रसंगांत पोरण्या सोल्यांत देवान सिनाय दोंगरार मोइजेक 10 उपादेश दिले हे उपादेश देवाक मानवोवचें विधान कळयतात पूण नव्या सोल्यांत जेजू दोंगरार सोडटा लोकांक तो शिकोवन तो दिता नवी शिकोवन तो दिता आनी असो सारांश 8 भागींत आटापला हर एक वाक्यांत 3 वांटे आसात पयले भागी उतर तशें म्हळ्यार आशिर्वादान भरलेलो पवित्रपणान भरलेलो भाग्यवंत संतुष्ट जावन आसा आनी दुसरो संदर्भ वा केदाळा भागी दुर्बळी म्हणून जाणां आसात ती सादी बळी नितळ मनाची
समाधान हाडूंक वावुरतात ती जेजू पसत आत्माट सुसूंक समाधान हाडूंक वावुरतात दुग्धनी बगूंक मेळची इत्यादी. तिसरे परिणाम सर्गींचे राज तांचे पृथ्वी जातली तांची दायज तांकां देव पळोवंक मेळटलो. सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिबळ तांकां राखून आसा अशें आसता. पापा फ्रांसीस बोवापुरबायन म्हणटा आठपाक एक क्रिस्तवाची गुरूत चीट जावन आसता. द क्रिश्चन आयडेंटिटी कार्ड वा बगेनपणाचे कार्यक्रम प्लॅन ऑफ होलिनेस म्हणून आपयता. एक क्रिस्तांव जिणाचे एक एथिक्स म्हणून सांगीत. सांत भगवंत देण्याच्या विविध सन्निवेशांनी आपणयत. सांत जावंक जायचे जाल्यार व्हड व्हड नांवां आपणायची म्हणून ना, व्हड व्हड कामां करीची म्हणून ना, अजापां करची गरज ना. कोलकाताच्या भगवंत मदर तेरेसान सांगचे प्रमाणे सांत जावंक आमी व्हडलीं कामां करूंक गरज ना. बागा दिसपट्टे जिवितांत आमी सिंपल ल्हान ल्हान कामां केल्या मोगान केल्यार खंडी जावन आमी सांतीपण आमी जोडटाव. सांताची खाले ती वा समर्थी जाल्यार वेगवेगळी भगवंत आक्वानीस थोमास बुद्धवंत तत्व आनी देवशास्त्री जाल्यार भगवंत जुवा मारी वियन्नी समिनारींत याजाक कोणाचे तरबेतीचे शिकोवंक कश्ट जालो. तो शिकपांत पाठी आसलो. भगवंत विशेन पावलो शारांतलो. सांत जाल्यार हे चित्तांत सांत आंतोनीन रानांत मरुभुमीत जिवन सांतीपण आदारले. आर्काच्या भगवंत जुआवन झुजाच्या सैन घेवन क्रिस्तवा खातीर झुजली. तर भगवंत सांत फ्रांसिसान खंयच्या जिविताक दूख दिनासतना शोरवांच्या शांती समाधानाच्या हातेर वावुरून शांतीपणाचो आदर्श जालो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी भगवंत जायचे तर कितें करूंक जाय. आमची नांवां मुखार श्री, मिस्टर, श्रीमती, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर अशें बरयतांव. पूण सांत एसटी म्हणून बरोवंक जावचें साधन प्रयत्न करीचे. आमी बरी जिणी जियोंक जाय. हेरांनी आमकां सांत वा भगवंत करूंक जायना. आमी मात्र सांत जावचे प्रयत्न करूंक जाय. तुमकां आपोवन दिल्लो देव तशें भगवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालिवेंत भगवंत जाया. पत्र पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 15. कोणी संपूर्ण वा परफेक्ट मनीस न्ही. हर एक सांतातें आमचें तें आसलें प्रिन्स पदकां अवगुण आसलें पूण सांत पदकांत पडटना उठल्यात. अवगुण तितून सकड तिदून मेळेपण नितळकन क्रिस्ताच्या कुशे प्रमाणे जियोन आमार जिविताक रिगल्यात. ह्या संवसाराक क्रिस्तक साक्षांक जियेल्यात. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, एवरी सेंट हॅज ए पास्ट अँड एवरी सिनर अ फ्युचर. भगवंत लोयलाचो इनास आस्पत्रेन सबार दीस कटल्यार आसतना सांताचे जिणेचो एक बूक वाचून ताची जिणी परिवर्तन जाली. ताणें ताकाच सवाल केलें, तो आनी सांत जाली तर हांवें कित्याक जावंक नजो. तो आनी ती सांत जाल्यार जाल्यार हांवें कित्याक जायनजो. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सुमी संत भक्ताचे आमी आदर्श आमी घेवंक जाय. ताच्या वाटेन आमी सुमकोवंक जाय. पवित्रपणान म्हणले परी आमी देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. कशें भक्तांचो एकठार सदां न्हीत देवाची पवित्र पवित्र जावन आसा देव म्हणून गायतात की त्याच रितीन आमी आज सांतांक आमी मान दिवंक जाय. देवाक आमी मान बागोवंक जाय. एका निजा देवाक आमी आराधन करूंक जाय. सदां नितीन आमी ताका आराधन करूंक जाय. बाबा खुशे प्रमाणे जिवनचे एक सांतीपण जावन आसा. जर तर आमी बापाची खुशी करना तर
खंडी जावन आमकां 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 कितें करूंक जायना, सतीपणाची जिणी जियोंक जायना. आणि अशें भावार्थान जियेल्यार जेजूच्या पुर्णा जिवनपणांत आमी वांटेली जाताव. पुर्णा जिवनपणांत आमी वांटेली जाताव. मोगाचें न्हू, मरण आनी तशेंच सासणीक जिवीत दोन संगत्यो जावन आसात. मरण आनी तशेंच सासणीक जिवीत निमाण्यो चार संगतीच्या की हे दोन संगत्यो जावन आसात. पयल्यान पयलें मरण म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. एके लेकीन कुडीचें मरण स्वाभावीक जावन आसा. केदाळा मरण येता कोणूच नेना, कोणूच नेना. आमी मेल्यारी आमकां पुनर्जीवनपण आसा म्हणून आमी फातयेताव. कुडीचें पुनर्जीवनपण आसा म्हणून आमी फातयेताव. सांत पावलो भोव अपुरबायेन सांगता, म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोचचें म्हळ्यार फायदो. आमी ताचे सवय मेल्याव जाल्यार ताचे सवय आमी जियेतल्याव. सेकंड तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 11. मरणांत देव मनशांक आपणांत आपयता. देखून एका क्रिस्तावान भगवंत पावला परी मरणाक अत्रेगून रावूंक जाय. हें जिवन सोंपोवंक आनी क्रिस्त संगत आसोवंक हांव आशेतां. फिलिपीकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 1 वाक्य 23. मोगाचें न्हू, कातोलीक दोतोन अशें म्हणटा 1030. आमी मरण पावल्ल्या आनी तशेंच फुलगोर्तींत आसच्या सर भावट्यां बसत आमी मागतांव नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर. आनी हर एक दिसा तांणी ताच्या पातकांत हांवन संपूर्ण नितळ जावच्याक मागताव. पवित्र सभेन सुरवेतावन शिकयला, देवाक तिरस्कार करनासले पूण पातकाक पुर्त्या मापान वळखनासले सरकार कुठले वसनांत तांचे आत्मे फुलगोत्रेंत नितळ जावन उपरांत सर्गाक वेतले. ह्या आत्म्या खातीर आमी भोगोवंक जाय. आमची जायती इश्टां मंत्रां सैरी दैरी ह्या फुलगोंत शुद्धीकरणाच्या पावंडार आसोवंक जाय. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी पळयताव जेजू ख्रिस्त जावन आसा जिवीत आनी पुना जिवन पावन. हांवच जावन आसा जिवीत आनी पुना जिवन पावन. पवित्र सभा सतभक्ताची परब आचरण करता आनी मेल्ल्यांची उगडास करता. संत भक्त भावार्थी जैतवंत पवित्र सभा म्हणून येत. ह्या संवसारांत झुजारी पवित्र सभा म्हणटात. आमी सदां येत वायट आनी पातका लागीं ताळण्या आनी तशेंच भावार्था लागीं आमी झुजताव. तशेंच फुलगोंत आसच्या त्या भावार्थी भावंडाक कोसच्या पवित्र सभा म्हणटाव. ह्या सगळी एक भावार्थ एकठार जावन आसा. देखून आमी आमची मागणी आमी भेटोवंक जाय. आज तांचे पासून आमी मागोवंक जाय. जर तर आज कोणी आमच्या घरांत आज ती गेल्या तर सर्गाराजाक तिंगेर तांच्या आत्म्या पासून आमी मागोवंक जाय. आमी पळयताव म्हाका बेस दुसरो 12 अध्याय 46. जुदास माकेबावान दाण जमोवन मरण पावल्या खातीर साक्रिफीस पेटयलो. ताणें मेल्ल्या खातीर प्राजीत करूंक आनी ह्या वर पातकांत सुटका लाभोवंक येवचिल्लें. आरंभात मोगाचें न्हू, मेल्ल्याचें स्मरण करून मान केला, मागणी भेटयल्या आनी प्रत्येक जावन तांचे येवकरीस आस भेटयला. अशें नित्य जाल्ले आत्मे आज समेच्या सुभागपणांत आज पळोवंक आमकां मेळटा. मोगाचें न्हू, आमी कितें करूंक जाय. भक्तांचो एकठार ह्या गुणाक लागून पवित्र सभा मेल्ल्यांक देवाची दया लागचे खातीर आमची सदांच आमी मागणी भेटयया. प्रत्येक रितीन येवक्रिस्ता बलिदाना वेळार ताचे आत्म्या पासून आमी मागया. आनी अशें आमी भक्तांचो एकठार आनी तशेंच कुडचें जिवनपणांत आमी फातयेन दवरया. आमेन.